भारताचे जनरल इलेक्शन हे पुराय विश्वातले सगळ्यात व्हड आणि महत्वाचे इलेक्शन जावन आसा। 2024 वर्साच्या वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्या मतदान 7 मेक जाता, तातूंत गोयचो आस्पाव आसा। 7 मेक गोयात 2 जाग्यां खातीर तशेंच 10 राज्यांत आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशात सयत वट्ट 93 जाग्यां खातीर मतदान जातले। आणि आयज म्हळ्यार 5 मेक सांजे 6 प्रचाराची सांगता जाली। भारताची लोकशाय ही जगातली सगळ्यात व्हडली आणि मजबूत लोकशाय। पूण आयज ह्या लोकशायेत ज्यो वेंचणुक्यो जाता तातूंत आमी मतदाना खातीर खरेच तयार आसा काय हो विचार करप गरजेचो आसा। कारण आमी विकसीत भारताच्यो गजाली करतात वा विकसीत भारत कसो जावचो हाजेर आपले मत दवरतात। फाटले कांय दीस जर प्रचाराची पद्दत पळयली जाल्यार आमी स्वताचेर वा स्वताच्या विचारांचेर परत एक फावट आत्मचिंतन करप गरजेचें आसा अशें दिसून येता। फाटल्यो वेंचणुक्यो जर आमी पळयल्यो जाल्यार जे मुद्द्याचेर जाताले, ज्यो वेंचणुक्यो मुद्द्याचेर जाताल्यो ते मुद्दे वा ती आपल्या राष्ट्राची आणि राज्याची सेवा करपाचो भाव खंय तरी कमी पडटा काय कितें अशें दिसून येता। वेंचणूक फक्त धर्माचेर, जातीचेर, एकमेकाचेर वार पलटवार करपाक, आदल्या गजालींचेर थोमणे मारपाक, फटीची आश्वासनां इतल्याचेरूच जावन पडला काय कितें? काय आपलो सैम वाचोवन दवरप, तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो दिवप, इन्फ्लेशन म्हळ्यार म्हारगाय कमी करप, समाजान मुळाव्यो साधन सुविधा बरे तरेन मेळपाक जाय अशा मुद्द्यांचेर जावपाक जाय। फाटल्या दिसांनी म्हाका कोणे प्रश्न केलो की नोकऱ्यो दिवप हे सरकाराचें काम कशें आसूं शकता। म्हाका समजूचें पडलें की नोकऱ्यां खातीर बऱ्या तरेच्यो इंडस्ट्री आणि वेवसायीक वातावरण तयार करपाचें काम हे सरकाराचें आसता। ही गजाल आमी थोड्या बऱ्या तरेन सोंपेपणान समजून घेवया। एक मनीस जर कसली इंडस्ट्री वा वेवसाय सुरू करपाक सोदता जाल्यार ताका बऱ्या तरेचे पॉलिसीज ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरांत, जाग्यान, लॉजिस्टिकान, रॉ मटेरियल खरेदी करपाक आणि बऱ्या तरेचे बाजारपेठ म्हळ्यार मार्केट तयार करपाक मदत करता। आता ह्यो पॉलिसी निर्माण करपाचें काम हे सरकाराचें आसता, जाणे करून चडांत चड लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय आणि जास्तींत जास्त इन्व्हेस्टमेंट त्या प्रदेशांत जावपाक जाय। ह्या पॉलिसींचेर आणि रोजगाराचेर वेंचणुके वेळार उलोवप करप प्रत्येक उमेदवाराचें गरजेचें आसपाक जाय। पूण आयजकाल आमकां ह्यो गजाली खूब कमी वेळार आयकुपाक मेळटा। आमी खंयच्या एका पार्टी बद्दल उलयनात, प्रत्येक पार्टी आयज वेगवेगळ्या गोष्टींचेर उलयतना दिश्टी पडटात। मतदारांक एक सुनिश्चित करचें पडटलें की ह्या गरज नाशिल्ल्या गजालींचो आपल्या मतांचेर खंयच्याच परिस्थितीन प्रभाव पडपाक दिवपाक जायना। मत मारतना भारताची उदरगत, समाजाची उदरगत कशा रितीन जातली आणि ती करपाक तुजें मत एक वोट हे योगदान आसतलें हो विचार करपाक जाय। देखून मत मारतना 4 फावटी तरी विचार करात की जाका आपूण मत मारता तो कशा तरेन समाज घडोवपाक शकता, बदलपाक शकता आणि खास करून जे मूळ मुद्दे आसा ताजेर कशा तरेन समाधान काडपाक शकता।